पोरणे गोयचे सेंट फ्रांसिस झेवियर यांच्या एक्सपोजिशन सुवाळ्याची सगळी कामां 15 नोव्हेंबर मेरेन पुराय जातली। आता मेरेन 90% कामां पुराय जाल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला बसका जाली। बसकेक पर्यावरण मंत्री आलेख सिकेर हाजीर आशिल्ले। अंदूचो सुवाळो भव्य स्वरुपाचो जातलो। येरादारी खातीर कदंबा बशींची व्यवस्था केल्या। रस्ते हॉटमिक्स करपाची कामां आनीक 8 दिसांनी पुराय जातली। सगळ्या कामांची गती समाधानकारक आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। अपेक्षेप्रमाणे नो डेव्हलपमेंट झोनात आशिष नेरान केल्ल्या रस्त्यावेल्यान केशेची ग्रामसभा तापली। पूण नो डेव्हलपमेंट झोनात आशिष नेरान केल्ल्या रस्त्याच्या कामां पंचायतीन परवानगी दिवंक नाशिल्ल्याचे सरपंच डिक्सन वास हांणी ग्रामसभेत सांगलां। आयतारा शिर्डेची ग्रामसभा पंचायतीचे ऑडिट अतिक्रमण बेकायदेशीर दोंगर कापणीच्या विशयावेल्यान बरीच तापली। तशेंच हेर विशयांचेरूय ह्या ग्रामसभेत चर्चा जाली। फाटल्या 2-3 वर्सां सावन पंचायतीचे ऑडिट जावंक ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें। जाल्यार शिर्डे वाठारांत जावपी बेकायदेशीर दोंगर कापणीचेर खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी पंचायती कडेन केली। उपरांत ह्या सगळ्याची सखोल चवकशी करून कारवाय करतले अशें आश्वासन सरपंच गौरी गांवस देसाय हांणी दिलें। कारापूर सरवण पंचायतीच्या आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत लोकांचो सामको उणो प्रतिसाद मेळ्ळो। बेकायदो प्लॉट विकसीत आनी बांदकाम करतना पंचायतीचे तिजोरेंत भर पडटा काय हे वेव्हार परस्पर जातात असो प्रश्न नंदा सावळ हांणी उपस्थित केलो। अटल आसरा आनी हेर विशयांचेरूय चर्चा जाली। हे ग्रामसभेक जेमतेम 13 ग्रामस्थ हाजीर आशिल्ले जाल्यार 4 पंच वांगड्यांनी दांडी मारली। पणजेचो नुस्त्याचो बाजार शिफ्ट करून 1 म्हयनो जावन गेलो तरी लेगीत नुस्तेकार पत्र्याच्या शेडीनूच आसा। आता जागोय कमी आशिल्ल्या कारणान नुस्तेकारांक तशेंच गिरायकांक अडचण जाता। तेच बरोबर नुस्त्याचें उदक फुटपाती वेल्यान व्हांवता ताका लागून घाणी पडटात।
निमणे कडेन रायबंदरेच्या लोकांक परतून एक फावट बरे रस्त्या वेल्यान यो वच करपाक मेळटले. स्मार्ट सिटीच्या कामां खातीर फोडून दवरिल्लो रायबंदरचो रस्तो करपाक सुरवात केल्या. भौशीक बांदकाम खात्यान हे काम हातांत घेतलां. गोंयांत अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा. दिवचले जाल्ल्या एका अपघातांत स्कूटर चलोवपी तरणाटो नशिबान वाटावलो. स्कूटरीन कारयेक धपको मारिल्ल्यान जाल्ल्या अपघातांत तरणाटो किरकोळ जखमी जालो. पयली गटार नितळ करात आणि उपरांतूच रस्त्याच्या कामाक हात घालात अशी मागणी मयेच्या केळबाय वाड्यावेल्या लोकांनी केल्या. गटर नितळ करपाक आडनदर जाली जाल्यार रस्त्याचे काम आडयतले अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या. पयलींच खेळाक मैदानाक लागून आशिल्ले रस्त्या कुशीकचे गटार ब्लॉक जाला. आता ह्या गटारांत माती उडयल्या असो लोकांचो आरोप आसा. धनगर समाजाची संस्कृती आशिल्लो पवा उत्सव दिवचलच्या लाखेरे गावात व्हडा उमेदीन मनयलो. शेनवारा रातभर चलिल्ल्या ह्या उत्सवात धनगर समाजाच्या गजा नृत्य आणि हेर लोकनाचांचो आविष्कार पळोवपाक मेळ्ळो. न्यूझीलंडान सेगीत तिसरी टेस्ट मॅचीत भारताक हारयत टेस्ट मेळ्ळी व्हाईट वॉश दिलो. मुंबय जाल्ले हे टेस्ट मॅचीत न्यूझीलंडान भारताक 25 धांवड्यांनी हारयत टेस्ट मेळ्ळी 3-8-0 अशी बोलसाद घाली. हे टेस्ट मॅचीत भारतान बाबत खेळाचे प्रदर्शन केलें. 24 वर्सां उपरांत भारताक क्लीन स्वीपाक तोंड दिवचें पडलां. ह्या आदी 2000 वर्सा दक्षिण आफ्रिकेन भारताक क्लीन स्वीप दिल्लो.
पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम, आपके प्रमोशन का एलिवेटर। पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। दूधसागर गशोशा वेळेला GTDCचं काउंटर चालूच उरतलो, मात वाडयल्ल्या 200 रुपया कमी करपाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उतराचेर दूधसागर टूर ऑपरेटर संघटनेच्या वांगड्यांनी आपले आंदोलन फाटी घेतले। दूधसागर टूर ऑपरेटर संघटनेच्या वांगड्यांनी शेनवारा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांची साखळे वचून भेट घेतली। दिव्यांगत्व व्यक्ती सशक्तीकरण संचालनालयान दिव्यांग श्रेणीत उत्कृष्ट कर्मचारी, उत्कृष्ट बिगर सरकारी संस्था ह्या गटांखातीर राज्य पुरस्कार दिवपा खातीर अर्ज मागयल्या। उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारी श्रेणीत दोळ्यांनी दिसनाशिल्ल्या, आयकुपाक येनाशिल्ल्या तशेंच शारिरीक अपंगत्व आशिल्ल्यांनी अर्ज करचे अशें आवाहन केलां। दर एका गटात एक पुरस्कार भेटयतले। रोख 25,000 रुपया, प्रमाणपत्र आणि शाल अशें ह्या पुरस्काराचे स्वरूप जावन आसा। इत्सुकांनी 18 नोव्हेंबर मेरेन अर्ज करचे। हे पुरस्कार 19 डिसेंबर 2024 दिसा गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्याच्या कार्यावळीत मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी भेटयतले। भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संघटनेन लडाखातल्या लेह हांगा देशातले पयले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन सुरू केलां, जंय अंतरिक्ष एजन्सी आंतरग्रही रावपाच्या सुवातेर जिणेची अनुकरण करतली। भारतान फुडल्या काळात चंद्राचेर मनीस धाडपाची येवजण आशिल्ल्यान ही चाल म्हत्वाची थारता। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन म्हळ्यार धर्तरे वयल्या अशा सुवातींनी जावपी शेतकी चाचण्यो जातूंत अत्यंत अंतरिक्ष वातावरणाकडेन भौतीक सारकेपण आसता आणि अंतरिक्ष उड्डाण संशोधनात समस्या सोडोवपाक म्हत्वाची भूमिका थारता। सरकारी नोकरेच्या आयज दाखोवन लोकांक लाखांनी रुपयांची तोपी घालपी पूजा नायक प्रकरणाक आतां वेगळें मोडण आयलां। ह्या प्रकरणात दुबावीत आशिल्लो फोंडे केरीचो सरकारी कर्मचारी श्रीधर सतरकारान कुंकळ्ळी म्हाड्डोळ वाठारांत घोळ घेवन आत्महत्या केल्या। ह्या प्रकरणाचे चवकशे उपरांत तो बेपत्ता आशिल्लो। ऑक्टोबरात माल आणि सेवा कर GST वसूल 1.87 लाख कोटी रुपये जाल्ल्यान वर्सुकी 8.9% वाढ जाल्ल्याचे दिसून आयला, अशें अर्थ मंत्रालयान जाहीर केल्ल्या आंकड्याप्रमाणे दिसून आयला। ऑक्टोबर 2023 वर्सा वट्ट वसुली 1.72 लाख कोटी रुपये जाल्ली। CGST, SGST, IGST आणि सेस ह्या सगळ्यांनी ऑक्टोबरात वर्सान वर्स वाढ जाल्ल्याचे जाहीर केल्ल्या अधिकृत आंकड्याप्रमाणे दिसून आयला।
ऑक्टोबरात भारतातले कोळशाचे उत्पादन वट्ट 84.45 दशलक्ष टन इतले झाले. फाटल्या वर्षाच्या तुलनेत या वर्साक ऑक्टोबर महिन्यात कोळशाच्या उत्पादनात 7.48% वाढ झाल्या. खासगी विद्यापीठ येवपा आशिल्ल्या थियेच्या खारगली वाड्यार बिबट्याचो वावर वाडला. एके वटेन सरकार ह्या जाग्यार खासगी विद्यापीठ हाडूंक सोदता आनी दुसऱ्या वटेन हांगासर रानवटी जनावरांचो अधिवास आशिल्ल्यान हो वाठार सैमाच्या दिश्टीन संवेदनशील जावन आसा. स्वयंपूर्णतेकडेन वाटचाल करीत चिवय विर्नोडेची श्रेया रवी नायक करता विंगड प्रकाराची भाज्यांची शेती. तवशी, वालीची भाजी, तांबडी भाजी, दोन तरेंची काराती, मिरसांगो रोवन ती बरे तरेचे पीक घेतात. सरकाराच्या येवजण्यांचोय तांकां लाव जाता. आदिवासी कल्याण संचालनालयान नवी दिल्लीत 2025च्या प्रजासत्ताक दीस संचलन सुवाळ्याक हजर रावपा खातीर गोंय राज्यांतल्या खासा करून अनुसूचित जमातींतल्यान एक दादलो आनी एक बायल प्रतिनिधींची नामांकनां मागयल्या. नवी दिल्लीत जावपी ह्या प्रजासत्ताक दीस संचलन सुवाळ्याक हजर रावपा खातीर इत्सूक आशिल्ल्यान 60 वर्सां सकयल्या पिरायेच्या व्यक्तींनी आपले नामांकन 10 नोव्हेंबर 2024 मेरेन आदिवासी कल्याण संचालनालयाच्या ऑफिसात सुपूर्द करचे. ह्या संदर्भातले अर्ज आदिवासी कल्याण संचालनालयात उपलब्ध आसात. आयिल्ल्या अर्जांतले जंची निवड जातली तांकां नवी दिल्लीत 22 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी 2025 मेरेन राबितो करपाची सोय आसतली. गोंय ते दिल्ली यो वच करपाचो सगळो खर्च तशेंच जेवण खाणाचो आनी राबितेचो खर्च गोंय सरकार करतले. उत्तराखंडात रुद्रप्रयाग जिल्ह्यातल्या नामनेच्या 12 ज्योतिर्लिंगातले एक केदारनाथ धामचे पोर्टल आयतारा 3 नोव्हेंबर दिसाक सकाळी 8:30 वरांचेर भाऊबीजेच्या निमतान गिमाच्या पर्यटन हंगामा खातीर बंद केल्या. ह्या निमतान सुमार 10 क्विंटल फुलांनी देवूळ सजयल्ले. अंदूच्या हंगामात 15 लाखांपरस चड भक्तांनी केदारनाथ देवाचे दर्शन घेतला.
आमदार अपात्रतायेचो निवाडो दिवपाक सभापतीन चड वेळ घेतलो. हो निवाडो सोंपेपणी दिवं येतालो, पूण तो सभापतीन दिवंक ना. कित्याक तर आयचे घडयेक सभापती स्वतंत्रपणान निर्णय घेवपाक शकना. ताका आपल्या पक्षाचो फुडार पळोवनूच निवाडो दिवचो पडटा. ह्या सभापतीन तेच केला अशें आदलो सभापती तोमाझीन कार्दोस सांगता. तशेंच कोर्टा कडल्यानूच ह्या प्रकरणाचो योग्य निवाडो येवपाक शकता अशें तांचें म्हणणें. पणजे कदंबा बस स्टँडाचो एक्झिट पॉयंट येरादारी खातीर धोक्याचो जाला. बस स्टँडांतल्यान भायर सरपी बसींक लागून फोंड्या आनी मडगांवच्यान येवपी गाडयांक धोको निर्माण जाला. बस स्टँडावेल्यान येवपी गाडयो स्पिडीन आसतात, ताका लागून हांगा अपघातूय जावपाची शक्यताय आसा. तेन्ना संबंदीत प्रशासनान ही समस्या सुटावी करची अशी प्रवाशांनी मागणी केल्या. गोंयांत कॅश फॉर जॉब स्कॅम पद्धतशीरपणान चलता. नोकरेचे हायस दाखोवन लोकांक लुटपाच्या प्रकरणात अटक केल्ली पुजा नायक ह्या घोटाळ्यांतले एक प्यादे आसतली. ताका लागून सरकारान ह्या घोटाळ्याची खोलायेन चवकशी करपाची मागणी गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामतीन केल्या. तशेंच ह्या प्रकरणाचे चवकशे खातीर SIT नेमची. तेच बरोबर सद्याच्यो सगळ्यो नोकर भरत्यो आडावच्यो अशें तांचें म्हणणें. भारताच्या आत्मनिर्भर मोहिमेक फावो आशिल्ले परिणाम मेळटा. तशेंच 2029 ते 30 मेरेन देश संरक्षण निर्यात 50,000 कोटी रुपया मेरेन पावोवपाची आमची मोख आशिल्ल्याचें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलां. 10 वर्सां आदीं फक्त सुमार 600 कोटी रुपया आशिल्ली संरक्षण निर्यात 2023-24 वर्सा वित्तीय वर्साक 21,000 कोटी रुपयांची विक्रमी आंकडो हुपल्या. म्हणून आत्मनिर्भरताय मेळोवपाच्या सरकाराचे यत्न खूब यशस्वी जावपाक लागल्यात अशें ह्या वेळार मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलां. प्रतिबंधित GPS साधन घेऊन प्रवास केल्ल्यान दाबोळी विमानतळाचेर एका इटालियन नागरिकाक अटक केली. जियाकामो डी फेरारी ह्या इटालियन नागरिकांकडल्यान गार्मिन इनरीच मिनी 2 ह्या GPS साधन जप्त केला. अशा प्रकारची साधनां घेऊन प्रवास करपाचेर बंदी आसा. तशेंच ताच्या कडल्यान योग्य तो परवानो नाशिल्ल्यान ताका अटक करची पडली.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो